नमो युवा चौपाल म्हणून आज भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक कार्यक्रम दिल्लो। ताच्या अंतर्गत 400 पे चर्चा म्हणजे आम्ही सदांच आमचे लिडर्स आमच्या भाशणांनी म्हणटा की इस बार 400 पार म्हणून। हे 400 पार कित्याक जाय आमकां, हे 400 सीट आमकां कित्याक जाय हे पटोवन दिवपा खातीर आमी लोकां भितर वतात। लोकां भितर आमी जें कितें काम केलां आमच्या गव्हर्मेंटान गेली 10 वर्सां अंडर लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन कितें काम केलां हे लोकांक आमी सांगता। तांचे कडल्यान सजेशन्स घेता की हे 400 पार जावपा खातीर आनी कितें करपाक जाय। आता तुम्ही पळयतलें की परवा 7 तारखेर आमची गाडी येतली, संकल्प पात्र गाडी म्हणजे जे मॅनिफेस्टो आमचो येतलो तातूंत भितर ह्या जनतेक इन्वॉल्व करपाचो एक प्रयत्न आमी करतात। जनतेक कितें जाय आपल्या मॅनिफेस्टोन आमी घालचे नाल्यार देशा खातीर कितें जावपा जाय। सो असो आज आमकां प्रायम मिनिस्टर मेळाचो सगळ्यांक घेवन आनी जे आज पार्टीचें धोरण आसा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, हो सबका प्रयास सगळ्या लोकांनी करपाक जाय। आज आमी पळयतात की गेल्या 10 वर्सांनी आज जे आमचे आज हें जालां आज मान आमचो जगभरान जाला की आमी आज सगळ्यांत पळयता। हाज्या पयलीं केन्नाच जायनाशिल्लो, आमची करन्सी पसून खंयच केन्ना यूज जायनाशिल्ली पूण आज ती जावपाक लागल्या। आज भायल्या देशा भितर आज आमचें देवूळ येता, एक मुस्लीम कंट्री भितर आज आमचें देवूळ येता। हे दाखोवन दिता की आमचो इतलो स्ट्रॉंग लिडर आसा की आज तो सगळ्या देशाक लीड करपाक आज फुडें सरला। गोंयांत तुमी पळया अटल सेतू जालो, जुवारी ब्रिज जालो, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जालो, मोपा एअरपोर्ट जालो, आयुर्वेदीक कॉलेज जाली, लॉ कॉलेज जाली, कितले म्हणजे कितलेशेच डेव्हलपमेंट आज गोंयांत आयले। फाटींच आमी हांगा इंटरनॅशनल आतां रेल्वे स्टेशन करतात, आमचो बस स्टँड जावपाच्या मार्गार आसा। आनी कितें जाय आमकां वास्कोकारांक जाल्यार हातूंत। सो आज आमचो 2 सीट पसून आसून आमच्या प्रधानमंत्रीच्या बारीक स्टेटांचेर पसून कितलें लक्ष आसा हें दिसून येता। आनी असलो प्रधानमंत्री आज आमकां जाय जो आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वतलो, सगळ्या समाजांक घेवन फुडें वतलो, सगळ्या जातींक घेवन फुडें वतलो। फाटीं आमी पळयलें क्रिस्मसा दिसा सगळ्या बरोबर तांचे भितर जेन्ना तांचे कार्डिनल बी ते उलयताले आमचे क्रिस्तांव भावाचे, आमचे छाती अभिमानान फुलताली की कितें मोदीजीन तांचे खातीर चेंज केला तें। सो हे सगळें पळोवपाक गेले असले कार्यक्रम आमची पार्टी पयलीं पसून करत आयिल्ली आसा आनी हो आयचो कार्यक्रम खूब बरें दिसता। जेन्ना हांगा पसून जेन्ना रिस्पॉन्स आमकां प्रधानमंत्रीचो बरो येता म्हाका डेफिनेटली दिसता एकदां अशेंय दिसता की आमी 450 बी जायत काय म्हणून। सो इतलो आज सपोर्ट आज सगळ्या कडेन आसतना म्हाका दिसता आज सगळ्यांनी जागृत जावपाची गरज आसा। हांव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचें अभिनंदन करता। हो जो कार्यक्रम तेंच्यांनी देशभर घडोवन हाडलेलो आसा। आयज आमच्या वास्कोन तेंच्यांनी युवा मोर्चान कार्यक्रम घडोवन हाडला युवा चौपाल। आतां युवा चौपाल म्हणजे कितें? आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फक्त इलेक्शनाच्या टायमाचेर घराघरांनी वचना, जाल्यार सतत आमी कसले ना कसले निमित्त घेता तेंच्या घराघरांनी वयता आनी आमचें सतत चालू आसा। आतां हो जो कार्यक्रम आहा युवा चौपाल ज्या नाक्याचेर आमी मुद्दम लोकांक हाडिना, हांगा रावलेले जे स्पॉट असो आसा ज्या जाग्यार जे बसीन आमचे कार्यकर्ते लोक बसलेले आसा तेंच्यांनी आयकपाक जाय किंवा सायडी आजूबाजू शॉपां बारीक बारीक शॉपां आहा हांकां पर्यंत मॅसेज वचपाक जाय। आयज भारतीय जनता पार्टी सेंटरान जे कार्य केल्लेलें आसा ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय। आमच्या लोकांची मेंटेलिटी खूब शॉर्ट आसा, खंय तरी विसरतात। सो आमकां परते उगडास करून दिवपाक जाय भारतीय जनता पार्टीन कशें खंयच्या रितीन आमी पावलेले आसा। ना तर काँग्रेसचे ऑपोजिशन म्हणटा ते गोवोरमेंटाचे पळय तुमकां मेळपाकूच जाय, तशें नासता। आयज जे आमी सेंट्रल गोवोरमेंट म्हणटा, आमी सेंट्रल गोवोरमेंट गोंयांत कांय स्किमी मेळोंक ना म्हणटा, पूण जो 30,000च्या वयर लाभार्थी आसा जेच्यांनी सेंट्रल गोवोरमेंट स्कीम घेतलेली आसा ही आमकां लोकां मदीं हाडपाक जाय। आयज आमी म्हणटा जे प्रेग्नंट वुमन आहा तांकां 5,000 दिता आमी। आयज आमी 5,000 तांकां दिता सेंट्रल गोवोरमेंट स्कीम। इतले तुजें टॉयलेट हर घर जल आनी हर घर शौचालय हो आमचो मुद्दो आसलेलो आनी सगळ्याच टॉयलेटीक सुद्दां तेंच्यांनी नरेंद्र भाईन पयशे दिलेले आहा ते सुद्दां आयज आमच्या गोंया मदीं सगळ्यांक पावलेले आसा। आतां येता ते काळान इलेक्शन आसा आनी इलेक्शन आसा आनी सावथ गोवन आमचो कोण कॅन्डिडेट आमचो उमेदवार आमचो काँग्रेसचो MP खासदार कोण आसलेलो जो आसलेलो तो सारदीन आसलेलो। आयज तेणी एका उतरान हांगा येवन सांगचें आमी वास्कोकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते न्हू जाल्यार आख्खे वास्कोकार तेजी वाट पळयता तो केन्ना येतलो काय म्हणून हांगा। आयज 5 वर्सां कंप्लीट जाली जाल्यार सारदिनाचो आवाज ना तोंड सुद्दां तेन्ना पळोवंक ना आमी। म्हणजे असले काँग्रेसचे लिडर हांव सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या जनतेक तुमच्या माध्यमान मिडियाच्या माध्यमान येता ते इलेक्शनाक आमी जे काम करता तसले आमी उमेदवार निवडून हाडपाची गरज आसा। आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टी सगळे आमदार जावं मंत्री जे काम कार्य करीत आसा, सामान्य कार्यकर्ता काम करता। वेल्यार तूं काँग्रेसचे पळयत जाल्यार ते आमदार इलेक्ट जालेले सुद्दां आमदार काम करिनात, काय तेंचे कार्यकर्ते सोडूनच दी। तेंचो MP आसा MP केन्ना पावूंक ना। आमच्या युवा मोर्चाच्या तरणाट्यांक घडोवन हाडलो खरें बरी गजाल जाली कित्याक जे लोक खंय ना मिटिंगेक पावना नाल्यार खंय पावना जाल्यार ही एक हें एक बरें साधन
हे साधनान लोक एकामेकाक बाबा कितें उलयतले पळयता हें अशें खाली BJP आनी भारतीय जनता पार्टीच करूंक शकता. आतां तुमी म्हटलें राजन म्हटलो पयलींचो जो हें आसो कोण तो सारथी जाल्लो कोणी पळोवंक ना. 15 वर्साचो भुरगो जो आतां 18-20 वर्सां जालो तेणी त्या मनशाक पळोवंकूच ना. पूण जो 10 वर्साचो भुरगो तो आतां 20 वर्सां जालो तेणी जी उदरगत पळयल्या ह्या देशान आनी ह्या गोंयान तो त्या मोदीक विचारपा ना. कित्याक आमी दिसता आमचो एक सादारण कार्यकर्ता पासून तुका एक गल्ली गल्लीनी नाजाल्यार गांवा गांवान दिसता. पूण हे तुका दिसतलें खंय खाली मोबायलाचेर तुमकां वॉट्सॅपाचेर नाजाल्यार फेसबुकाचेर हे लिडर दिसतले. त्याच्या भायर ते खंयच दिसपाना तुका. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आख्खे देशभर युवा चौपाल 400 पे चर्चा म्हणून आयज एक प्रोग्राम आख्खे देशभर आयोजीत केल्ले आसा. आनी तसोच आमी प्रोग्राम आयज आमचे वास्को जे आमचे म्युनिसिपालिटी ऑपरेट आमी तो ऑर्गनायज केला. सो एक आमी टोटल एक 200-300 युवा मोर्चा आयज आमी हांगा जमलेले आसा. आनी हो आयज प्रोग्राम कारण कितें की चौपाल कित्याक चाय पे चर्चा म्हणून आमी आख्खे युवा मोर्चा आपयला. आनी तुमकां खबर आसा की आख्खे देशभर जे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेंचे 10 वर्सां जे डेव्हलपमेंट केला. तुमकां खबर आसा की आख्खे देशभर कितले डेव्हलपमेंट जाला. आमचो देश 10th पोजिशन 5th पोजिशन पावला कितले फुडें पावला. तशेंच आख्खे देशभर तशेंच आमचे गोंयभर तुमी पळय कितले डेव्हलपमेंट हांगा मोपा एअरपोर्ट हॉस्पिटल्स IITs कॉलेजीस खुबशे कितें जाला. तेजे आमचे वास्कोन आमचो बसांचें काम चालू म्युनिसिपालिटी खुबशे प्रोजेक्ट हांगा रोड्स अशें आमचे आमदार हे सगळ्याक तो खूब सपोर्ट करता.